आता गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे बँकांनी येवपाची वाट पळप सोडात। आता हे पैसे महिन्याच्या पगारा भशेनूच तुमच्या बँक खात्यांनी जमा जातले। आता तुमकां ह्या पैशा खातीर तात्काळात रावपाची गरज ना। दर म्हयन्याक 10 तारखेर हे पैसे तुमच्या खात्यांनी येतले। ते कशें ते पळोवया। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। महिन्याचो पगार येता तसो आता गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे दर महिन्याच्या 10 तारखेर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांनी येतले। 10 मार्चाक गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 45.26 कोटी रुपया 2.24 लाखां परस चड लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांनी जमा जाल्यात। हे सुविधेचो लाव घेवपा खातीर 2 महिन्यां भितर इन्कम आणि लायफ सर्टिफिकेट सादर करप गरजेचे, असो उलो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारला। मुख्यमंत्री हस्तुकी वेळा भितर अर्थीक सहाय्य दिवपाचे येवजणेचे उक्तावण जाले। गृह आधार येवजणे वरवीं राज्यांतल्या सुमार 2 लाख बायलांक 1,500 आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे वरवीं 1.30 लाख जाणट्यांक 2,000 इतलो लाव दितात। लायफ प्रमाणपत्र आणि एनावड प्रमाणपत्र ह्या 2 गजालींक लागून हे पैसे फाटीं फुडें येवप जाताले। मात आतां जसो म्हयन्याचो पगार सरकारी कर्मचाऱ्यांक 1 तारखे दिसा मेळटा, तसोच गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक महिन्याचे पेन्शन दर महिन्याचे 10 तारखेक मेळटले। 1 तारखेक बँकेन वचून ते पैसे तुमच्यांनी काडूं येतात। मुख्यमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगले, पयलीं लायफ प्रमाणपत्र दरेकाचो कार्यकाळ सोंपता तेन्ना दिवचे पडटाले। हे विशीं मंत्री आणि दोन्ही खात्याच्या संचालका कडेन उलयला। आता दरेक वर्सा खातीर तुमकां येणावळ आणि लायफ प्रमाणपत्र ही गृह आधाराक दिवची पडटली। 1 एप्रिल ते 30 मे ह्या 2 महिन्यां भितर तुम्ही ती केन्नाय दिल्यार जाता। तशेंच एखादे बायलेच्या घरकाराच्या बऱ्या कामाक लागून ताची येणावळ वाडली जाल्यार येणावळ प्रमाणपत्र दाखल करप सक्तीचे। ही दोन्ही प्रमाणपत्रां 2 महिन्यां भितर दाखल केल्यारूच लाभार्थ्याचे पैसे चालूच उरतले, नाजाल्यार ते आडकून उरतले। जर लाभार्थ्याची कितेंय कागाळ असल्यार तांणी समाज कल्याण खात्याचे नॉडल अधिकारी रश्मी रावळ हांकां 9322 066 078 ह्या नंबराचेर आणि भुरगीं उदरगत खात्याची समाज कल्याण अधिकारी कृतिका मांद्रेकर हांकां 928 4238 500 ह्या मोबायल नंबराचेर संपर्क करचो, असो उलो मुख्यमंत्र्यांनी मारलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आणि इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसाईटीक भेट दियात।